आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन. आयचे मिसाचे भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या पास्क्वाल फेर्नांडीस फादर पिटराचो बापूय. आयज ताका 2 वर्सां बत्तात सोंपल्यार. देवान ताका सर्गीचे सूख फावो करूंक हे भेटेन मागुया. आनी दुसरें दिसा आमी भेटयता म्हज्या सोंपून गेल्ल्या बापाय कायतान नाजारेत पेरेरा. देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेन आमी मागुया. आयज बावार्थ्याची दिवटी भेटयता रेजिना मुंदी, फिलोमेना दोरादो आनी फामील. बिहायंड एनएसडी फिलीप फेर्नांडीस आनी फामील. ह्या कुटुंबाचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक आमी सान फ्रांसीस शावेराचे मोजतीन मागुया. हेर सगळी आमची मागणी आमी ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमच्या भाव भयणीनो पवित्र सातोळ्यान आमी आसा आनी आयज ह्या मंगळारा दिसा किरीत भाशेन आमी उगडास करता जेजूय मनीस आमचे भाशेन. आनी मनीस कसो जो कोण आपणाक घात घेवचो आसा ताच्या चिंतून ताका दूख भोगली. तरी आसतना देवीक मोगान आपणाचो घात घेतल्यांकूय ताणें मानून घेतले. आपणाक सोडून वेतल्याकूय बीन ताणें घोटाय दिली. आमी जायते पावटी घडये भाशेन चुकल्या. विस्वाशी रावंक आमी घडये उणी पडल्या. असल्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून प्राणान विचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. म्हजो अपराध ह्या पासाक पागून सदांच सांकवार मरे सगळ्या लोकांनी मोगता. आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सोरपदवेदारा सासणाच्या देवा, जेजूच्या कोश्टा मरणाचो समारोप फावो त्या मनान करून तुजें बोगसणें आमी जोडूंक पावूं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. इजायस प्रवदेच्या पुस्तकावेलें वाचप. जुयानो म्हजें आयकून घेयात, पयशुल्या लोकांनो म्हाका चीत दियात. हांव जल्मोचे आदीं सर्वेस्परान म्हाका आपयलो. म्हज्या आवयच्या कुसव्यांसान ताणें म्हाका म्हज्या नांवान उलो केलो. तोरसादी सारकें ताणें म्हजें तोंड केलें आनी आपल्या हाताचे सावळेंत म्हाका लिपयलो. ताणें म्हाका पाजलोल्या बाणा सारको केलो आनी आपल्या पोत्यांत लिपोवन दवरलो. ताणें म्हाका म्हणलें, तूं म्हजो चाकूर, तूं म्हाका गोडवीक हाडटलोय. पूण हांव असो चिंतालो. हांव निर्फळी वावुरलो, बेश्टोच हांवें सगलो म्हजो जीव झोरयलो. तरी आसतना सर्वेस्पोर म्हजे हक सांबाळटालो आनी देवाच्या हातांत आसले म्हजें इनाम. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार म्हाका मान मेळ्ळो. म्हजें बळ म्हणल्यार म्हजो देवूच. हांवें ताची सेवा करूंक, जाकोबाक ताचेची पोत्तून हाडूंक, इस्रायल पोरजेक नव्यान ताका एकठांय करूंक म्हज्या आवयच्या कुसव्यान सर्वेस्परान म्हाका आकारलो.
तर होच सर्वेस्पोर म्हाका आतां म्हणटा, तुवें म्हजी सेवा केल्यार पुरो ना, जाकोबाचीं कुळां नव्यान उपजवल्यार पुरो ना, इस्रायलाच्या उरलोल्या लोकांक पोत्तून हाडल्यार पावो ना, पूण प्रितुमेचे शिमे पर्यान म्हजी सोडवण पावचे खातीर हांव तुका राष्ट्रांचो उजवाड कोत्तलो. देवाचें उतर हें. जाबाब, म्हजे वोंट तुजें प्रमाणीकपण परगडटले. जाबाब, म्हजे वोंट तुजें प्रमाणीकपण परगडटले. तुका शेरोना येता सर्वेस्परा म्हाका कदींच फटोवंक दिवं नाका. तूं प्रमाणीक देखून म्हाका सोडय, म्हाका निवार, म्हाका चीक दिवन आयक, म्हजें तारण कर. जाबाब, म्हजें वोंट तुजें प्रमाणीकपण परगडटले. सर्वेस्परा म्हजें खडप जा, म्हाका आसरो दी, म्हजो किल्लो जा, म्हजो जीव राख. तूं एकलोच म्हजें खडप, म्हजो किल्लो. देवा, म्हज्या नश्ट्यांतलो हातांतलो म्हाका निवार. जाबाब, म्हजें वोंट तुजें प्रमाणीकपण परगडटले. दोनया, तूं एकलोच म्हजो बरवासो, म्हजे तोन्ने पिरायेरतान तुजेरूच म्हजो विस्वास. जल्मांतान तुजेरूच पातयेवन आयलां, आवयच्या कुसव्यान सावन तूं म्हाका राखताय. जाबाब, म्हजें वोंट तुजें प्रमाणीकपण परगडटले. म्हजें वोंट तुजें प्रमाणीकपण परगडटले. दीसभर तुवें केल्ली सोडवण गाजयतले. देवा, म्हजे तोन्ने पिरायेरतान तूं म्हाका शिकयत आयलाय. आजून पर्यान तुजीं ओचोऱ्यां हांव वर्णन करीत आसां. जाबाब, म्हजें वोंट तुजें प्रमाणीकपण परगडटले. उद्गार. नोमान आमच्या राया, तूं बापाक खालतो जालोय. शांत मेंढऱ्याक मारूंक वतात तसो तुका खुर्सार मारूंक व्हेलो. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. जुवांवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेवणाक बसलेले आसतना जेजू खोंती बरीत जालो आनी हाची गोवाय दिवन ताणें म्हणलें, हांव तुमकां सत सांगतां, तुमचे भितरलो एकलो म्हजो घात घेतलो. तो कोणाची खबर करतालो काय म्हूण दुबावून शीस एकामेकाक पळोवंक लागले. ताच्या शिसां मदलो एकलो जेजू मोग करीतो जेजूच्या ओड्ड्याक तेंकून आसलो. जेजून सिमांव पेद्रून ताका खुणा करून म्हणलें, तो कोणाची खबर करता. ताणें आपली तकली जेजूच्या ओड्ड्यार बागावन ताका म्हणलें, सायबा, तो कोण. जेजून परतीपाळ केलो, जाका हांव उंड्याचो कुडको बुडोवन दितलो तोच तो. आनी उंड्याचो कुडको बुडोवन ताणें जुदासाक, सिमांव इस्कारियोताच्या पुताक दिलो. उंड्याचो कुडको घेतल्या उपरांत ताचे भितर सैतान रिगलो. जेजून ताका म्हणलें, तूं करूंक वेताय तें बेगीनच कर. कित्या पासत ताणें अशें ताका म्हणलें हें जेवणाक बसलेल्या दुसऱ्या कोणाकूच समजोंक ना. जुदासा लागीं पंगटीची गांठ आसली देखून परबेक आमकां गरजेचें तें घे वो गरिबांक कितेंय घाल अशें जेजू ताका म्हणटा म्हूण कांय जाणांक दिसलें. म्हणटच उंड्याचो कुडको घेतल्या उपरांत तो रोखडोच भायर सरून गेलो. रात जाल्ली. तो भायर वेतोच जेजून म्हळें, आतां मनशाच्या पुताक महिमा मेळ्ळी आनी ताचे सवें देवाक महिमा मेळ्ळी. देवाक ताचे सवें महिमा मेळ्ळी जाल्यार देवूय ताका आपणा सवें महिमा दितलो आनी रोखडोच ताका महिमेवन करतलो. म्हज्या सुपुल्ल्या भुरग्यांनो, आनीक थोडोच वेळ तुमचे सांगाती आसा. तुमी म्हाका सोदतल्यात, पूण जशें हांवें जुदेवांक सांगलां, जंय हांव येतां थंय तुमच्यान येवंक जायना. सिमांव पेद्रून
ताका म्हणलें, सायबा तूं खंय वेताय? जेजून परतीपाड केलो, हांव वेतां थंय आतां, तूं येवंक शकनाय, पूण मागीर येतलोय. पेद्रून ताका विचारलें, सायबा कित्याक हांव तुजे फाटल्यान आतां येवंक शकना? तुजे पासत हांव म्हजो जीव दिवंक तयार. जेजून जबाब दिलो, होय, म्हजे पासत तूं जीव दिवंक तयार आसाय? हांव तुका सत सांगता, कोंब्यान साद घालचे आदीं 3 फावटी तूं म्हाका नाकारतलोय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मनीस तूं, आर यू ह्युमन? हो प्रश्न केन्ना आमी आमकां विचारला काय? मनीस हांव मनीस काय विचारला काय? वो केन्नाय आमकां दिसला काय? भोव करून आमकां दिसता जेन्ना आमकां गरज पडटा तेन्ना, ओ आमी दुखान पडटा तेन्ना, ना हांव मनीस, हें जायते फावटी कळटा. दुसरें सवें आमची वागणूक जाता ती एक घडी समजूंक, अरे हांव मनीस. आनी मनीस कसो, म्हजी वागणूक दुसऱ्या सवें, म्हजी वागणूक पर्यावरणा सवें, म्हजी वागणूक देवा कडेन, जी जाता तातूंत हांव मनीस म्हणपाक शकता. आयज आमकां देवाच्या उतरान मनीस मेळटात. हाच्या पयल्या वाचपान इजायास प्रवादी मनीस कसो उलयता, आनी मनीस कसो तो मानून घेता की आपणाक देवान पयलींच तावन वेंचून काडला आनी सगळी आपणाची तयारी केल्या. तशेंच देव आपणा सवें कितें करता तेंय मानून घेता. जेजू मनीस कसो खंती बरीच जाता, कित्याक जांकां वेंचून काडलेले तांचे मदलो एकलो आपलो घात घेवचो आसा. जेजूचें कोश्ट मरण लागीं पावता, आनी जेजूचें कोश्ट मरण लागीं पावता तेन्ना ह्या मरणाक जेजून आपली तयारी केल्या. जेजू खबर आसा आपण मरता म्हूण, आपणाक कोश्ट त्रास पडपाचे आहा म्हूण. ह्याच कारणाक लागून जेजू संवसारांत आयला. तरी आसतना खरो मनीस देखून आपणाचोच एक इश्ट वेंचून काडलेलो आपलो घात घेवपाचो आसा हें चिंतून खंती बरीच जाता. आनी जी खोंत ताका भोगली ती खोंतीची ताणें गवाय दिली आमकां पवित्र पुस्तक सांगता. ओगीच रावन कोणशाक बसून तो रडोंक ना, सांगून दिलें ताणें, आतां तुमचे मदलो एकलो म्हजो घात घेवचो आसा. दूख भोगली आनी ह्याच दुखान सांगलें. आनी दुबाविरेत हें दूख समजोवपी मनीसूय थंयसर आसा, म्हणल्यार अरे ताचें शीस. आनी ते मनीस जे समजल्यात ते आनीक एक मनशेपण आमकां दिश्टी पडटा, ते एकामेकाक पळयतात. हांव न्हू दुसऱ्यांक वायट करपाचो, वो घात घेवपाचो, वो जेजूक दुखयला तो, जेजूक जी खोंत जाल्या ती आमी पळयल्या ती हांवेंनूय ती आनी कोणे तरी केल्या. एकामेकाक पळोवप. असलीं उतरां आश्वासनाचीं दिता. तुका हांव केन्नाच सोडचो ना, तुका केन्ना वायट करचो ना, आनीक जायतीं उतरां आमी एकामेकाक उलयता. पूण जेजून जशें सांगलें, कोंब्यान साद घालचे आदीं तुज्या सोगतायेन तूं म्हाका 3 फावटी नाकारतलोय. भाव भयणीनो, आमचें मनीसपण आयज देवाच्या हातान घालुया. ज्या मेरेन आमचें मनीसपण देवाचे कृपेचें न्हय, त्या मेरेन आमच्या मनीसपणाकूच खतरो आसा. आमच्या मनीसपणाकूच ही असोगताय आसा, आतकाची ओड आसा. देखून आमचें जिवीत चरित्र आमी जेजूच्या हातान घालें जाल्यार देव आमचें जिवीत सांबाळटा. देखून ह्या आयचे मिसाचे भेटीन आतां ह्या उंड्या सोऱ्याचे भेटवणेन हो उंडो आनी सोरो जेजूच्या मासा रोगतान बदलता. व्हडांतली व्हड मिलाग्र ह्या आल्ताराचेर आतां जावपाची आसा. आमच्या जिविताची मिलाग्र कर म्हूण आमचें आख्खें मनीसपण आयज ह्या उंड्या सोऱ्यान हे भेटवणेन भेटोवया. गायन घेऊया C14 पेज नंबर 34. C14. देणी आमची भेटोवंक घालता, आमची काळजां तातूंत
आमची Pritumin dilan Svikar kon mon praton mata Amundo antara rata Dakat solos somorvita तुझ्या उदाहरणात तू आमकां Amsen sukduk दाखवले sorbetoida Manun gemon vinon korta म्हज्या भावा भयणीनो हे म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात हे तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांतली मोडले आमच्या नाकेबुडीक सुविचारवाक सर्वेश्वर मानून घेऊ दयाळ बापा तुझ्या कुटुंबाच्या बलिदानाचेर तुजी काकलुतीची दिश्ट घाल कोश्ट सोसून आमचे खातीर मेल्ल्या जेजू कडेन गुटा रुपान आमी आतां एकवट्टा हो एकवट दिसान दीस वाडोवन आमच्या पुनर्जीवनपणाच्या दिसा सुपूर्ण जावं म्हूण मागता त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवीधारां सासणाच्या देवा सर्व काडयान सर्व तायेन आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या पुताच्या कोश्टा मरणा वरवीं सगळ्या संवसाराक जिवीत मेळ्ळें आनी आमचीं काळजां करूंक पावलीं तुजे मोहिमेची वाखाणणी आपल्या खुर्साच्या उतरावर त्या बळान जेजून संवसाराची नीत केली आनी आपली पदवी फांकयली देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र पवित्र दरबाराचो सर्वेश्वर तूं स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान उत्सर्गीत तुका सय सय सर्वेश्वराचे नांव येता तांकां सय उत्सर्गीत तुका सय सय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आनी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बाबार्थाचो गुटपर गोठुया तुझ्या खुर्सा आनी आनी पुनर्जीवनपणावरवीं तुवें आमकां सजयली सोम्या संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबीचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलिप नेरी आमच्या गोवडी बापा सिमिया आमच्या आदारी बिस्पा आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणाची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता
आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागेवन झुजे बागेवन धर्मदुतां बागेवन झुजे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर सर्व काडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना मनीस आमी आनी मनशां कशीं आमकां जें कार्य दिलां ह्या संवसारांत तें कार्य आमी बरे भाशेन पाळूंक आमकां जेजू देख तर जेजूक बराबर घेवन जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया आमचे बाबा तुझें नांव पवित्र आसा तुझें राज्य आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जाता आमचो दिसपट्टो गिराय आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या वस्तूं तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यांक आमी बरवाशेन वतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय सुमयाक जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासनात सुमयाची शांती सदां खाल तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया देवाचे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूट कर देवाचे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूट कर देवाचे संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यात ती आमी सगळीं सुभागी म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका आमेन
Asheta, 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 Kamis Moshe, Suadi, 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 Kenyam Dusha, Rakun Rauta, Dispone, Merun Moga, Moga, Moja, Rakun Rauta, Dispone, Merun Moga, Moga, Moja. प्रार्थूया. कोनवळ्या बापा, आमच्या आत्मीक उदारपसणाक तूं आमकां जेजूचें मांस आनी रगत दिताय. हें सोडवणेचें देणें घेवन आमी आतां दादोशी जाल्या. ताचे वरवीं स्वर्गार तुज्या सासणीक जिवितान आमकां वांटो दी म्हूण मागता. आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. फाल्यां बुधवार भोव पवित्र संस्काराची बोजवण फाल्यां सांजेर आसतली. खेरीत भाशेन हो बुधवार आमी भेटयता सगळे जे कोण ट्रान्सपोर्टेशन आनी लॉजिस्टिक्स हातूंत ह्या वावरान आसात तांचे पासत तांकांय उगडास करचो. आपोवचे भोव करून जे कोण ड्रायव्हर्स आसात आनी वेगवेगळे ट्रान्सपोर्टेशन ड्युटीज तांकां आसात तांकां आपोवचे ह्या फाल्यां भोव पवित्र संस्काराचे बोजवणेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. उत्सवाचे मागणे. सर्गींच्या बापा जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आनी आमच्या बाबा सवे तुवें आमकां फावो केल्लो बाबार आनी पवित्र आत्म्यान आमच्या काळजांनी पेटयल्लो प्रिती मोगाचो उजो तुज्या राजाच्या येण्याक आमचे भितर नव्यान सदैव बरवसो जागो. शुभ वर्तमानाची बियां तोकोन आसतना वपूंक तुजी कृपा आमकां नवसरूं. नव्या स्वर्गा आनी नवे प्रितुमेच्या खऱ्या बरवशान रावतना ही बियां मनशा कुडाक तशेंच आख्खे रोचणेक भितरल्यान तावन बदलूं. तेन्ना वायटाच्यो शक्त्यो नपयत जावन सासनाक तुजी महिमा परचडूं. उत्सवाची कृपा आमा बरवशाच्या यात्रेकारां सवे सर्गीचे थेवे जोडची आशा नव्यान जागो. हीच कृपा सगळ्या संवसारात सोडवणाराचो संतोष आनी शांती पसराव. तुका आमच्या सासणाच्या पवित्र देवाक महिमा आनी वाखाणणी सदां सर्वदा. आमेन.
गायन घेऊया I9 पेज नंबर 119. I9. Jesu moja, tuže napavera, Bog sud moći, Isogli batka, Do